गोवा पर्यटन खाते तसे गोवा सरकार व पेडणे तालुका शिगमोत्सव समिती आयोजित करतले हे गोवा शिगमोत्सव म्हणजे पेडण्यान हो 24 व 25 हे रोजी आयोजित केलो वता। तेका लागून तुमचे हांव प्रेस मिडियाक सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि हो आमचो जो कार्यक्रम आसा जी प्रायजां आसा प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जी आमचे शिगम्यांक लागून म्हणजे आमचे रथाक लागून मागीर तशेंच आमचे हे रोमटा मेळ मागीर वेशभूषा ही सगळे प्रायजां तुमकां फुडें सुबोध सांगतलो। थँक्यू वेरी मच। नमस्कार सगळ्यांक। जशेंच आमचे नगराध्यक्ष मनोज हरमलकरान म्हटलां की 24 आणि 25 ह्या 2 दिसांक गोवा पर्यटन खाते, गोवा सरकार व पेडणे तालुका शिगमोत्सव समिती आयोजित भव्य दिव्य असो शिगमोत्सवाचें आयोजन जाता। आणि त्याची सुरवात जी जातली ती 24 तारीख सांजची 3:30 म्हणजे 3:30 वरांचेर देवी भगवतीक नारळ अर्पण करून त्याचो आशिर्वाद देवीचो आशिर्वाद घेवन माननीय आमदार आमचे प्रवीण भैया आल्लेकर यांच्या हस्ते थंय देवाचो आशिर्वाद घेतल्यानंतर त्याची सुरवात जातली। ताच्या उपरांत देव रवळनाथाचें दर्शन घेतलें आमी आणि 4 सुमार वेशभूषा स्पर्धेची सुरवात जातली। वेशभूषा स्पर्धा जी आसतली ती 2 कॅटेगरीन आसतली। कॅटेगरी 1 जी आसा ती 8 ते 12 वर्सां पर्यंत आणि कॅटेगरी 2 आसतली ती 12 ते 16 वर्सां पर्यंत। अशा 2 कॅटेगरी भितर ही वेशभूषा स्पर्धा जातली। ती 4 वरांचेर सुरवात जातली। त्याचें रजिस्ट्रेशन जे आसा ते 2:30 वरांचेर स्टार्ट जातलें। 2:30 ते 4 पर्यंत रजिस्ट्रेशन चालू आसतलें। आमी सगळ्यांक आवाहन करता की स्पर्धकांक तांच्यांनी आपली नांव नोंदणी जी आसा ती 2:30 ते 4 पर्यंत 24 तारखेर करची फॅन्सी ड्रेसा खातीर वेशभूषा खातीर। आणि 4 वरांचेर ती स्पर्धेची सुरवात जातली। ताच्या उपरांत 7 वरांचेर संध्याकाळी आमचे जे फॉर्मल इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो आसा तो जातलो, स्टेज प्रोग्राम। आमचे माननीय आमदार प्रवीण भैया आल्लेकर हांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून त्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली। आणि 7:30 सुमार मागीर एक मोठो असो भव्य असो कार्यक्रम जसो पयल्या वर्सा आमी हांगासर केल्लो त्याच तरेन ह्या वर्सा आमचे माननीय आमदार प्रवीण भैया आल्लेकर हांच्या सहकार्यान पेडणे शिगमोत्सव समिती तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर घेवन येता हास्य जात्रा असो हे मोठो कार्यक्रम जो आमी टीव्ही सिरियलीचेर पळयता, टीव्हीचेर चालू आसा आणि जाका खूब मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा भारत देशभर। अशे आर्टिस्ट हांगासर येवपाचे आसात। त्या आर्टिस्टांचें नांव हांव तुमच्या मुखार मांडटा। सुप्रिया पठारे, जुली जोगळेकर, मागीर पंढरीनाथ कांबळे, गौरव मोरे आणि आदिश तेलंग हे गोंयचे नांवाजलेले आणि गोंयचे आमच्या भारत देशांतले नांवाजलेले अशे आर्टिस्ट आसात। तांचे हांगासर मोठो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा हास्य जात्रा म्हणून। सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की ह्या सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो। 2 वरांची ही कार्यावळ जातली 7 ते 9 पर्यंत। आणि त्याच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा 25 तारखेर आमची वेशभूषा स्पर्धा आसतली राज्य पातळी वयली। मागीर त्याच प्रमाणे रोमटा मेळ आसतले, चित्ररथ स्पर्धा आसतली, लोकनृत्य स्पर्धा आसतली। ताचे उक्तावण माननीय आमदार म्हणजे प्रवीण भैया आल्लेकर, त्याच प्रमाणे आमचे गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हे बी थंय येवपाचे आसात। सो तांच्या हातान थंय फ्लॅग ऑफ करून त्या हेचें उक्तावण जातलें। त्याच्या उपरांत जो रूट आसतलो तो देवाच्या मांगरा पासून आमचो पेडणे बस स्टँड जो आसा, ओल्ड बस स्टँड, टॅक्सी स्टँड, थंयच्यान विस्कॉन हायस्कुलाचो ग्रावंड जो आसा तो पर्यंत तो रूट आसतलो। ह्या रुटान ती सगळी स्पर्धेचें आयोजन केलें वयतलें। सो सगळ्यांक आमी मागता सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें आणि हो जो कार्यक्रम आसा शिगमोत्सवाचो तो यशस्वी करपाक हातभार लावचो आणि सगळ्या पेडणेकारांनी थंय जमचें आणि हेचो आस्वाद घेवचो हें मागता। आणि फुडल्या खेपेर हांव स्पर्धा जी आसतली फॅन्सी ड्रेस वेशभूषा स्पर्धा 24 तारखेची ते पेडणे मतदारसंघ मर्यादीत आसतली। कारण पेडण्यान आतां आमच्या सायटीचो मतदारसंघ आसा त्याच्या खातीर वेगळो शिगमोत्सवाचें आयोजन 29 तारखेर आसा तो थंयसरय जातलें। सो हो जो आसतलो पेडण्यान तातूंत आमी पेडणे मतदारसंघा खातीर आसतली 2025 ही आता जाहीर आम्ही करता की ह्या समितीचे अध्यक्ष जे आसा ते आमच्या पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर सर आसा। व्हाईस प्रेसिडेंट तुकाराम हरमलकर आणि देवानंद गावडे, चेअरपर्सन मनोज हरमलकर, रंगनाथ कलशावकर, सिद्धेश पेडणेकर, भूषण नाईक, रमेश सावळ आणि सूर्यकांत तोरसकर, सेक्रेटरी अशोक धावस्कर, कार्तिक नाईक, जनरल सेक्रेटरी सुबोध महाले, किशोर किनळेकर, पांडुरंग नाईक, ट्रेजरर जयेश पालयेकर आणि महेश परब, जॉईंट ट्रेजरर नवनाथ नाईक, उद्देश धावस्कर आणि कृष्णा पालयेकर।
त्याच्यानंतर कार्यक्रम अगदी व्यवस्थितपणे जावच्या खातीर आमी वेगवेगळ्या प्रकारचे सब कमिटीज काडलेले आसात. त्या सब कमिटीची नांवां कार्यक्रम समिती, तेतूर राजू मोंद्रे सर, विजय तोरसकर, उत्तम वीर, संगीता गांवकर, स्वाती मालपेकर, सिया धुरी, भास्कर नारुलकर, नम्रता नाईक, हरिश्चंद्र कशालकर, सिद्धी गडेकर, रुचिरा मळी, पूजा साटेलकर, दिव्या नाईक, अक्षदा सावंत, वृषाली नाईक, अमिता हरमलकर, विनीता मांद्रेकर, प्रार्थना मोटे, स्वाती गवंडी, सिद्धी राऊळ, आरती राऊळ आणि कविता कांबळी. त्याच्यानंतर वाहतूक आणि व्यवस्थापन समिती आनंद सावळदेसाय, सत्यवान महाले, पांडुरंग नाईक, अनिल गडेकर, रुपेश हळदणकर, दर्शन हळदणकर, प्रकाश सातार्डेकर, चंदन सातार्डेकर, समील वाटलेकर, दयानंद गवंडी, मयूर परब, थॉमस फर्नांडीस, सुनील धुरी, राजन किनळेकर, उत्तम अमेरकर, रामचंद्र राऊळ, पुंडलिक अमेरकर, मुकुंद खाजनेकर, एकनाथ तेली आणि रुपेश मांद्रेकर. प्रसिद्धी समिती प्रकाश तळवणेकर, विनोद मेथर, निवृत्ती शिरोडकर, महादेव गवंडी, संदीप कामुलकर, मकबूल माळगेमणी, उमेश गाड, साहिल नारुलकर, ज्ञानेश्वर वरक आणि महादेव चारी. स्वागत समिती उषा नागवेकर, राखी कशालकर, तृप्ती सावळदेसाय, छाया शेगये, विशाखा गडेकर, हर्षा परब, अश्विनी पालयेकर, गौरी जोसोलकर, भारती सावळ, राजमोहन शेटिये, भूषण नाईक, गोपाळ नाईक, नवसो कशालकर, सूर्यकांत तोरसकर, तुकाराम शेटिये, राजन किनळेकर, श्रीराम सावंत, रामचंद्र परब, महेश प्रभुदेसाय, रमेश मळी, अश्विनी महाले आणि संजना परब. रजिस्ट्रेशन नोंदणी समिती आणि त्या खातीर सगळ्या पेडणेच्या जनतेन ह्या शिगमोत्सवाचो आस्वाद घेवचो एकच जबाबदारी जी दिल्लेली आसा बघा. सो तेंच्यांनी भायले जे परीक्षक आसात बघा तेंच्यांनी ते थारयलेलें आसा. सो परीक्षक जे असतात ते भायले असतात. लोक वेशभूषाची स्पर्धा आसा बघा त्या खातीर आमच्या पेडण्यातले जे कोण त्या क्षेत्रातले जे आसा बघा कलाकार, सो ते वेशभूषाचे ते परीक्षक रोमटा मेळांनी मागीर ते आसा ते जे रोमटा मेळ आणि जे कोण आसा बघा तेचे सविस्तर तुमकां किशोर किनळेकर सर सांगतात की प्रायजीस सगळे डिक्लेअर करतात. सगळ्यांक नमस्कार. खूप बरें दिसता की पेडणे शिगमोत्सव समिती आणि गोवा पर्यटन यांच्या संयुक्त विद्यमानात आमचे पेडण्याचे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आदरणीय आमचे आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर आणि समस्त आमचे कार्यकर्ते आसा ह्यांच्या वतीन आयज आमी हो बक्षीस वितरण जे बक्षिसां आसात ती आमी जाहीर करता प्रेसाक. सो पयल्यान सगळ्यांक म्हाका सांगून बरें दिसता की जो तुमी प्रश्न विचारलेले की पेडणेचे जज आसतले काय भायले आसतले. सो आमी हांगा आमचे बरे जे आदरणीय कलाकार आसात बरे रिस्पेक्टेड आणि बऱ्या प्रकारे आमकां जो निर्णय दिवंक शकतात ते आमचे पेडण्याचे आसात आणि ऑल गोवाचे असे जजीस आमी तेंची निवड केल्ली आसा. म्हणजे खरोखरच जे सगळे आमच्या कार्यक्रमांक बरो न्याय दितले अशे जज आसतले. आयज आमी हांगासर जमलेले आसा आमच्या गोवा पर्यटन खात्याचे गोवा सरकार व पेडणे तालुक्याचे शिगमो उत्सव. आयज आमच्या पेडणेची सगळी कमिटी तशेंच म्हणजे आमच्या म्युन्सिपाल्टीचे चेअरमॅन तशेंच कावन्सिलर तशेंच सरपंच तशेंच मेंबर आयज सगळे म्हजे बरे धडाडीचे कार्यकर्ते आयज आमी ना म्हटल्यार आयज 3 वर्सां जाली आमी पेडण्यान हो शिगमो उत्सव मनयता. 3 वर्सां ह्या फावटी जातली आमकां आनी बऱ्यान बरो आमी सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी बऱ्यान बऱ्या सपोर्टान आयज आमी बरो कार्यक्रम हो आमी पेडण्यान घडोवन हाडटा. आयज जो शिगमोत्सव आमकां 2 दीस आमचे 24 आनी 25 तारीख 2 दीस आमकां आयज पेडण्यान बऱ्यान बरो कार्यक्रम हो घडटलो. ताका लागून सगळ्यांनी भोवसंख्येन सगळ्यांनी आख्ख्या पेडणेकारांनी सगळ्यांनी भायर सरचें आनी हो प्रोग्रामाक तुमी सगळ्यांनी येवन बऱ्यान बरो तेजो लाभ घेवचो. जो आयज आमी 24 तारखेर बऱ्यान बरो आमी प्रोग्राम दवरलेलो आसा. हो तो प्रोग्रामाक लागून तुमी सगळ्यांनी येवची. हादसे जात्रा हो आमी प्रोग्राम हाडपाचो आसा आनी तशेंच म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यांनी कलाकारांची खाण म्हणटात सदां. ताका लागून जे आमचे भुरग्यांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे. तांकां आयज फॅन्सी ड्रेस आसा बाकीचे
खुबशे ह्या तेतून तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावचे, कित्याक जे आमचे कलाकार आसात तेंच्यांनी भुरग्यांक आपले तयार करचे ह्या आमच्या शिगम्या उत्सवाक त्या टायमार. तशेंच आमकां आयज 25 आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आमचो रोहन खंवटे ट्युरिजम मिनिस्टर हो चीफ गेस्ट म्हणून येवपाचो आसा. तोय बी 25 तारखेर येतलो. ताका लागून सगळ्यांनी भोवसंख्येन येवन बऱ्यान बरो हो प्रोग्राम सगळ्यांनी आमचे जशेंच सगळे आमचे पेडणेचे म्हाजे सगळे कार्यकर्ते जशेंच बाकीचे सगळे आमचे सरपंच मेंबर्स, म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, सगळे कावन्सिलर सगळ्यांनी बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी असोच तेंचो सपोर्ट आसा आनी ह्या सपोर्टान बऱ्यान बरो कार्यक्रम घडोवन हाडटले. म्हाजी 2 उतरां हांगा नवीन हे फावटी करून दाखयतले.